भुरग्यानो, खंयचोच मनीस एका जुंव्यावरी एकसुरो रावूंक शकना. मनीस हो सामाजीक प्राणी. तो एकामेकाच्या सहभागान रावता. अशें आसतना तो एकामेकाकडेन आपणाचे विचार व्यक्त करपाक भास वापरता. जेन्ना दोन वा चड मनीस एकामेकाकडेन उलयतात तेन्ना आमी त्या उलोवपाक संवाद अशें म्हणटात. भुरग्यानो, आमी एक मतीन धरचें. जेन्ना दोन वा चड मनीस एकामेकाकडेन उलयतात तेन्ना ते विशयाक धरूनच उलयतात. आनी अशें विशयाक धरून उलयल्ल्या उलोवपाकच आमी संवाद अशें म्हणटात. विशया भायर जे उलोवप जाता ती फक्त उतरांची बडबड. आयज आमी कोंकणीन संवाद कसो पुराय करचो तें शिकुया. आमच्या कोंकणीच्या पेपरांत उण्यांत उणें 2 गूण रचना ह्या विभागा सकयल संवादाक दिल्ले आसतात. हे गूण मेळवप सामकें सोंपें, पूण ते खातीर हे फुडले पावडे मतीन धरप तितलेंच गरजेचें. संवाद बरोवपाचे कांय मुखेल पावडे. पयलो, सगळ्यान पयलीं जो प्रश्न दिल्लो आसा तो बारीकसाणेन वाचून ताचो अर्थ समजून घेवचो. देखीक, सकयल दिल्लो संवाद सिमरन आनी शेजान्नी मदीं आसा तो पुराय करात. ह्या पयल्या पावड्या सकयल कांय मुखेल मुद्दे पळोवया. पयलो, सगळ्यान पयलीं आमी ह्या संवादांतलीं पात्रां वळखलीं. ती म्हळ्यार सिमरन आनी शेजान. दुसरो मुद्दो, सिमरन आनी शेजान्नी मदीं आशिल्लें नातें. देखीक, शेजान कशी आसता? घडये हुस्को दाखोवपी, घडये दुबावपी. अशे तरेन पात्रांतले नातें जर आमी बेस बरें समजलें जाल्यार दिल्लो संवाद पुराय करपाक आमकां भोव सोंपेपण जाता. संवाद पुराय करपाचो दुसरो पावडो. दिल्लो संवाद उण्यांत उणो 2 फावटी वाचून तो समजून घेवप गरजेचें. देखीक, शेजान रिती सुवात. सिमरन, आगे काकी, हांव मोबायल घेवन खेळना पूण अभ्यास करता. शेजान रिती सुवात. सिमरन, आगे काकी, ह्या कोरोनाक लागून शाळेंत वचपाचें बंद जालां न्हय. शेजान रिती सुवात. सिमरन, आगे मोबायल घेवन खेळना पूण टिचरी आतां सगळो अभ्यास मोबायलाचेर धाडटात. तो अभ्यास हांव करतां. शेजान, अशें, बरें तर कर तुजो अभ्यास. आतां होच संवाद तुमी मनांतले मनांत बारीकसाणेन वाचून समजून घेयात. भुरग्यानो, ह्या वाचिल्ल्या अर्दकुट्या संवादाचेर थोडो भोव नियाळ करुया. बारीकसाणेन पळयल्यार
आमकां कळटा की शेजान जी आसा तिचो जो संवाद आसा तो रितो आसा आनी सिमरन शेजान्नीक जाप दिता, शेजान्नीक स्पश्टीकरण दिता. हाचो अर्थ असो की शेजान सिमरनाक कितें तरी प्रश्न करता आनी त्या प्रश्नाची जाप सिमरन आपणाच्या संवादांतल्यान दिता. म्हणटकीच संवाद पुराय करपाचो तिसरो पावडो म्हळ्यार संवादा भितर आशिल्लें नातें समजून घेवप. देखीक जर आमकां स्पश्टीकरण दिल्लें आसा जाल्यार रिते सुवातेन आमकां त्या स्पश्टीकरणाचेर आधारीत प्रश्न विचारपाची गरज आसा. आनी जर प्रश्न विचारिल्लो आसा जाल्यार प्रश्नाचेर आधारीत स्पश्टीकरण दिवप भोव गरजेचें. देखीक शेजान रिती सुवात, सिमरन आगे काकी हांव मोबायल घेवन खेळना पूण अभ्यास करता. हांगा सिमरन शेजान्नीच्या प्रश्नांक स्पश्टीकरण दिता. देखून आता तुमचे लक्ष सिमरनाचे स्पश्टीकरणाचेर घालून शेजान्नी खातीर तुमी एक प्रश्न तयार करपाक जाय. सिमरनाच्या स्पश्टीकरणाचेर आदारून आमी कितें बेस बरो ल्हानसोच अचूक प्रश्न आकारूंक शकतात? हय, आगो सिमरन मोबायलाचेर खेळटा. आमी जर असो प्रश्न आकारलो जाल्यार सिमरनाचें स्पश्टीकरण त्या प्रश्नाक बेस बरें सोंपता. पळयात, आगे काकी हांव मोबायल घेवन खेळना पूण अभ्यास करता. आता फुडले दोन संवाद पळोवया. शेजान रिती सुवात, सिमरन आगे काकी ह्या कोरोनाक लागून शाळेंत वचपाचें बंद जालां न्हय. बारीकसाणेन नियाळ्ळें जाल्यार सिमरनाचो हो संवाद म्हळ्यार शेजान्नीच्या प्रश्नांक दिल्लें स्पश्टीकरण. देखून ह्या सिमरनाच्या स्पश्टीकरणाचेर आदारून आमकां हांगा असोच एक ल्हानसोच बेस बरो प्रश्न आकारचो आसा. भुरग्यांनो, तुमचे मतीन हो प्रश्न आकारात पळोवया. एक ल्हानसो प्रश्न तयार करात पळोवया. हय हय, घडये हो ल्हानसो प्रश्न म्हळ्यार मोबायल घेवन अभ्यास आनी उपरांत सिमरनाचें स्पश्टीकरण. आगे काकी ह्या कोरोनाक लागून शाळेंत वचपाचें बंद जालां न्हय. अशे तरेन हे दोनूय संवाद एकामेकाक बेस बरे जुळटात. फुडले दोन संवाद पळोवया. शेजान रिती सुवात, सिमरन आगे मोबायल घेवन खेळना पूण टिचरी आतां सगळो अभ्यास मोबायलाचेर धाडटात. तो अभ्यास हांव करतां. आनी ही सिमरनाची जाप आयकून शेजान्नीच्या काळजाक संतोष भोगता तोय आमकां अणभवूंक मेळटा. शेजान शेवटाक म्हणटा, अशें, बरें तर कर तुजो अभ्यास. देखून भुरग्यांनो, आमकां सिमरनाच्या स्पश्टीकरणाचेर आदारून शेजान्नी खातीर काल्पनीक प्रश्न तयार करपाक जाय. हो प्रश्न
अशे तरेन आसपाक जाय जाची जाप सिमरनाच्या स्पश्टीकरणांतल्यान मेळपाक जाय. हय वय, शेजान्नीचो प्रश्न असो आसूं येता. देखूनच तुका मोबायल घेवन खेळपाक बरें जालें न्हय? भुरग्यांनो, अशे तरेन हो आमचो संवाद पुराय जालो. देखून हो पुराय संवाद परतून एकदां तुमी सवकासायेन वाचून पळयात. भुरग्यांनो, आयज आमी संवाद कसो बेस बरो पुराय करचो हाचेर खोलायेन म्हायती मेळयली. ताचे बद्दल आशिल्ले म्हत्वाचे 4 पावडे आमी पळयले. ही मेळयल्ली म्हायती वा गिन्यान तुमी तुमच्या कोंकणीच्या पेपरांत संवाद बरयता आसतना वापरांत घालची अशी आस्त बाळगितां. देव बरें करूं.